नमस्कार. गोंयांत संवसाराक खूब कलाकार दिले. संगीत कलाकार दिले, नाट्य कलाकार दिले, शास्त्रज्ञ दिले. ह्या सगळ्यांनी गोंयचें नांव संवसारांत खूब व्हड केलें. पूण वैद्यक शास्त्रांत म्हणजे मेडिसीन आनी सर्जरींत गोंयांत एक असोच नामनेचो सर्जन संवसाराक दिला. ह्या सर्जनाचो जन्म गोंयांतलो. ताजी कर्मभूमी ही मुंबय. ताणें येदो व्हडलो जावपाक कितले कश्ट केले आसतले. जवळ जवळ 74 वर्सां पयलीं जन्म जाल्लो हो भुरगो त्या वेळच्या गोंयांत ताणें शिक्षण घेतलें आनी मागीर फक्त एक ध्येय दोळ्यासमोर दवरून ताणें आपली फुडली वाटचाल सुरू केली. आनी आज तो अशा एका पावंड्याचेर पावला की स्पायनल सर्जरी म्हळ्या बरोबर ह्याच गोंयच्या सुपुत्राचें नांव खंयच्याय दोतोराच्या दोळ्यासमोर येता, ताच्या तोंड्यार येता. असो हो सर्जन म्हणजे गोंया आमी सगळे जांकां वळखतात ते इंटरनॅशनल फेम आशिल्ले, इंटरनॅशनल एक्सेप्टन्स आशिल्ले डॉक्टर PS रामाणी. दोतोर, तुमी आज मुद्दम हांगा प्रुडंट मिडियाच्या गजाली ह्या कार्यक्रमा बद्दल आयले. तुमचें हांगा हांव स्वागत करतां. थँक्यू. दोतोर, म्हाका सांगात, 74 वर्सां पयलीं तुमी गोंयांत तुमचो जन्म जालो. हय. 30 नोव्हेंबराक. हय. त्या वेळार तुमी खंय रावताले? तुमची एकंदर घरची आर्थीक परिस्थिती कितें आशिल्ली आनी तुमचें शिक्षण कशें जालें? हो एक मोठो प्रश्न विचारलो तुमी. वाडये फोंड्या तालुक्यान म्हणटा 5 किलोमिटर पयस दुर्बाट म्हणून एक गांव आसा. थंय दुर्बाटची एक पयलींची ती रचना गांवाची खबर आसा न्हय. फोंड्या म्हणजे ते एडमिनिस्ट्रेटीव सगळे ब्लॉक. मागीर भायर दुर्ग हे वटेन खांडेपार, ते वटेन दुर्बाट मार्केटींग प्लेस म्हणटाले थंय दुकानां बी सगळीं. आनी ताका लागून सगळे सभोवती सगळ्यो त्यो विलेजीस आसताल्यो. तळावले, वाडी, ती आमची विलेज, एक खरी विलेज ती वाडये. ते वाडयेन म्हजो जन्म जालो. आतां तेन्नाचे विलेज म्हणजे एक दुकान नासतालें. कितें तुका फस्काची काडी सुद्दां जाय जाल्यार दुर्बाटा वचचें पडटालें. अशें गांवांत फक्त रहिवासी आनी कांयच नासतालें थंय. अशा गांवांत वाडये, वाडी, तळावली, फोंडा, त्या वाडयेन म्हजो जन्म जालो. 30 नोव्हेंबर 1938 तेन्ना जालो. थंय वैद्यकीय शिक्षण, शाळा अशें कांयच नाशिल्लें. तळावले म्हणटा ते 1.5 किलोमिटर दूरचेर एक तेन्नाचे पुर्तुगेजाचें राज्य तें. एक प्रिमार इश्कॉल आसतालें सगळे कडेन. ते सगळे तांचें एक तें एम्ब्लेम अशें ते सगळे कडेन कंपल्सरी एज्युकेशन म्हणटा तें एक आसतालें. ते शिवाय शाळा सुद्दां नाशिल्ली. मागीर कोणीय खंय घरांतली कोणी बायल कोणी शिकयता आनी कितें करता थंय धांवत वचप आनी आमी आमची स्लेट आनी पेन्सील घेवन थंय बसप, कितें शिकयता तें शिकोवप, अशें घेवप. अशी परिस्थिती आशिल्ली. तुमची जॉयंट फॅमिली दोतोर? आमची जॉयंट फॅमिली न्हय. आमची पयली रामाणी हें कुटुंब, तांचें वेगळें घर आशिल्लें. 1926 म्हणजे 12 वर्सां म्हजो जन्म जालो ते पयलीं म्हज्या आज्यान वेगळें घर बांदलें. जवळूच एकदम अशें फ्यू फर्लॉंग्स म्हणटा अशें 1/2 किलोमिटर सुद्दां न्हय, वेगळें घर बांदलें. आनी ताचे नंतर आनी एका 2-3 रामाण्यांनी आपली वेगळी घरां बांदली. पूण प्रत्येक आमी हें न्हय, कुटुंब अशें न्हय, वेगळें घर आमचें. म्हजो आवय, म्हजो बापूय फॉरेस्ट ऑफिसर मातान म्हणटा तेन्ना. मात म्हणजे फॉरेस्टांत काम करता, नोकरी. चड वेळ तो भायरूच आसतालो, घरा कडेन केन्ना पावलोच ना. बापायची चड वळखूच ना आमकां अशें म्हणून हरकत ना. अशें तें तो सगळे आमचे सगळी आवय पळय आशिल्ली, अहिल्याबाय रामाणी पळय आशिल्ली, तें आमचें सगळें स्थान सगळें. तेणें सगळें स्फूर्ती कितें घेवप, एडवायस कितें घेवप, अशी स्थिती. शिक्षण नाशिल्लें तिका अशें म्हणून. तेन्ना ती पयलीं भुरगेपणान लग्न जातालीं न्हय. हांगाच बार्देस नेर्लाची ती वालावकाराली चली, ती तिचें लग्न जाल्लें. पूण ती सुगुणी, एकदम शांत मनाची आनी दयाळू. केन्नाच कोणाचें वायट इच्छिल्लें ना. आनी कोणी शिकता करता प्रेमानंद शिकता बरोबर ते प्रोत्साहन दीत गेली ती. अशें जालें. तिका समजनाशिल्लें हांव कितें शिकता आनी कितें फुडें वचप, तरी पूण शिकताली. तातूंत मागीर मदीं
म्हणजे आजये कडेन म्हणजे नेल्ला थोडो प्रॉब्लेम आयलो तांच्या घराच्या कुटुंबाचो. तांचे कडेन कोण ना, आजी आसताली हांगा एकटें. म्हणटकूच म्हाका व्हरून नेल्ला हाडून दवरलो थोडे वर्सां, 2-4 वर्सां आजये कडेन थंय. म्हणून थंय मागीर एक शाळा अशीच एक कोण तरी बायल प्रायवेट शाळा चलयताली, थंय शाळेन वचूं लागलो हांव. थंय 1-2 वर्सां थंय शाळेन गेलो आनी थंयच्यान मागीर ते प्रिमार इश्कॉल थंय पळय आसता ते पोर्चुगीज तातूंत गेलो. पुर्तुगेज म्हाका खूब आवडटाली तेन्ना, खूब आवडटाली. आनी थंय अशेंच आसतना मागीर शेवटी आमची परत बदली वाडये जाली. वाडये आलो तेन्ना तुमचें वय कितें? ही ज्यो गोश्टी आसा नेल्ला गेल्ले तेन्ना? नेल्ला गेल्ले तेन्ना मस्ट बी 6 वर्सां बी. 6 वर्सां तुमी आवयक सोडून आजये कडेन रावताले अशें. तर तुमी एक तुमच्या पुस्तकान अशें बरयलां की तुमी आजये कडेन आसतना सांजचे तुमी भायर पडवेर बसताले. बरोबर. आनी समोर झाड आशिल्लें आंब्याच्या झाडाची पानां मेजीत बसताले. कितें तातूंत कित्या खातीर पानां अशें कित्याक मेजताले? आनी दुसरें की त्या पानां मेजपाचो तुमकां मागीर फुडल्या आयुश्यान कितें फायदो? बरोबर. हो फार म्हणजे एकदम म्हत्वाचो प्रस्न विचारलो तुमी. खरें म्हणजे तेज्या वेळार TV बी असलें कांय नाशिल्लेंच. आनी म्हजी आजी म्हातारी, तिका आनी दुसरो एंटरटेनमेंट असो कांय नाशिल्लोच. पयलोच लोकांचो एंटरटेनमेंट कितें, दादले सगळे देवळान वचून भजन करप, तोच एंटरटेनमेंट तेन्नाचो. आनी दुसरो नाशिल्लोच कांय एंटरटेनमेंट. आमी भुरगे आमी कितें करतले, सांजचे मातशे दनपारां आमी खेळ्ळे बिळे हेवटेन जाले, पूण 5-5:30 जाली की बल्कावर येवन बसप. कोणें बसप? आजयेन बसप, हांवें बसप आनी आमच्या घरांत 2-3 माजरां आसतालीं तीं बी येवन बसतालीं थंय अशें. पुणून उत्सुकता, मनाक उत्सुकता, कितेंय तरी करप. एकटो ओगी बसप ना अशें. म्हणटा ओगी बसना जाल्यार आजये बरोबर थंय बल्कावर बसून हांव कितें करतलो? म्हणटा समोरूच झाड आशिल्लें मोठें आंब्याचें व्हडलेंशें. म्हणटा हांवें दर दिसा हांवें उगीच मनान एक येता कितें, आज ह्या खांद्याची पानां मजप, फाल्यां त्या खांद्याची पानां मजप. म्हणून तातूंत कितें जावं लागलें, म्हाका तेन्ना कळ्ळें ना आनी हांव तेन्ना कित्याक करता म्हाकाय कळ्ळें ना. पूण तें आंब्याची पानां मोजता म्हणजे अध्यात्म सुरू जालें. म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन जावपाक लागलें म्हज्या मायंडचें. एकाग्रता पळय म्हणटा आपण तें मायंडची इंटेग्रिटी पळय ती वाडपाक लागली म्हाका त्याच्यामुळे. आनी ताचे म्हणून म्हाका संवय जाली मॅगझिनां वाचपाची बरी. त्या वेळार आमकां तें कल्याण मॅगझीन म्हणून एडवायस दिणारें बरें मॅगझीन येतालें तेन्ना. तें सडनली म्हाका ताजे म्हळें शॉक लागलो, कल्याण मॅगझीन. आनी तातूंतल्यान बोध, एडवायस, संस्कृती, कल्चर आपले हाजे म्हाका धडे मेळपाक लागले ऑटोमॅटिकली. कोणें न शिकयता आनी ताजी आवड वचत लागली. शेवटी म्हाका एक दीस ते कल्याण मॅगझीन वाचूंक मेळना जाल्यार आय यूज टू फील व्हेरी अनइजी. म्हाका बेचैन दिसतालें सामकें अशें करून ती एक वाडत गेली आपली. आनी मागीर तुमी परत वाडये आयले आनी थंय खंयची शाळा मागीर? परत वाडये आयलो. परत मागीर हांवें ते प्रायमरी प्रिमार इश्कॉल पुर्तुगीज प्रिमेग्राव केलो. आनी म्हाका ती इतली आवडूं लागली की म्हाका फुडें आनी ऑप्शनल म्हणजे गरज नाशिल्ली. प्रिमार कंपल्सरी म्हणजे 3 वर्सां. 4थें वर्सा सेगुंदराव जर केलो तर मागीर ते डिग्री कॉलेज लिसेव पणजे आसतालो पळय त्या लिसेवाक येवपाक मेळटालें. तर म्हाका इतली पुर्तुगीज आवड लागली की हांवें मागीर सेगुंदराव केलो. म्हणजे आईक समजना जालें कितें म्हणजे खरें बरोबर आसा की ना कितें म्हणून. ती म्हणटा शिकता ओके शिकलो सेगुंदराव. आनी म्हाका ती तातूंत डिस्टिंक्शन मेळत गेलें अशें म्हणटा. आनी शेवटी मागीर इंग्लीश स्कूल हातूंत म्हाका घालचेंच पडलें. सारकें कितें फोंडें आशिल्लें आल्मेडा हायस्कूल. मागीर हांवें आल्मेडा हायस्कूल जॉयन केलो आनी थंयच्यान मागीर आमचो इंग्लीश प्रवास सुरू जालो. तरी पूण पुर्तुगीजीची आवड सुटली ना. शेवटी मागीर तेन्नाची 6वी आनी 7वी म्हणजे SSC तेन्नाची ती 6वेक आसतना परत फोंड्या सिद्धबराव देसाय म्हूण आशिल्लो तो पुर्तुगीज लेसन्स घेतालो. हांवें सकाळीं इश्कॉलाक वचप, 1:30 इश्कॉल सुट्टालें, 1:30 केन्ना घराच्यान थोडेंशें शीत हाडप. मागीर ते फोंड्या ती एक आण्याची काय कितें इल्लीशी थोडीशी आमटी घेवप कितें तें चण्याचें बी अशें आनी तें डबो खावप तो आनी रोखडो सिद्धबरावा कडेन पुर्तुगीज शिकपाक वचप. आनी अशें करून हांवें तें प्रिमियर शिकलो. म्हणजे फर्स्ट 2 काय 2 वर्सां 3 आसता तेजी परिक्षा पणजेन दिली हांवें ती अशें. हय ती दिली आनी ती पास जालो वीथ डिस्टिंक्शन अगेन. तेन्ना ती पास जालो. मागीर SSC म्हणटा हांव बिजी उरलो तरी पूण पुर्तुगीजीची आवड सुटली ना म्हाजी.
म्हणटा जेन्ना हांगाचे एसएसा फुडें शिक्षण ना म्हणून जेन्ना मागीर मुंबय गेलो हय. तेन्ना थंयच्यान हांवें पुर्तुगेज सिद्धवरा कडेन चालू दवरलें. ओ मुंबय वचून सुद्दां. हां, मुंबय वचून सुद्दां. आनी फर्स्ट इयरची थंय परिक्षा दिसता हांव गोंया परत येवन किंतानाचे परिक्षेक हांव बशिल्लो. ओ, हिंगा पुर्तुगेज इतली म्हाका आवडटा म्हणजे म्हजें शेवटी ध्येयूच आशिल्लें की हांव पुर्तुगालाक वचप म्हणून अच्छा. अशें आनी तुमी आल्मेदान येताले कशे वाडयेच्यान? वाडी आनी आल्मेदा हायस्कूल 5 किलोमिटर डिस्टन्स. हय. म्हणटा तें चलत येवप सकाळीं 5 किलोमिटर. चलत येवप आनी परत दनपारां चलत वचप. म्हणजे तुमचें वय तेन्ना 10-11 वर्सां. हय, चलत 5-10 किलोमिटर चलत वचप, पावस आसूं ऊन आसूं आनी अशें कांय ना, तशें कांय ना, चलत येवप चलत वचप. इतलेंच न्हय, तेन्नाची ती आतां ती NCC जी म्हणटा, हय. NCC, हय. आनी ताजी म्हाका खूब आवड आशिल्ली. आनी NCC म्हजी सगळी आठवण दवरून गेल्या वर्सा म्हाका गोंया समाज सेवा पुरस्कार ते NCC ऑर्गनायझेशन तांणी दिला पळय, हांगा दिलो तशें ते ती आवडटाली म्हाका. म्हणटा घरा कडेन वचून जें कितें पळय जेवण खाण आसा तें घेवन परत 5 किलोमिटर चलत आठवड्यांतून 2 वेळा NCC करप. मागीर ते मुर्शिदाबाद पुर्तुगेज म्हणटाले तेन्ना ती करप आनी परत वचप. म्हणजे आठवड्यांतून 2 वेळा 20 किलोमिटर चलप जातालें. बऱ्याच वेळा अनवाणी चप्पल आसतालेंच अशें ना पांयांक, कित्याक वी कूड नॉट एफोर्ड इवन टू बाय ए चप्पल. वी वर व्हेरी पुअर, गरीब आशिल्ले, म्हणजे परिस्थिती एकदमच गरीब आशिल्ली. इतली गरीब आशिल्ली की म्हाका अजून आठवण जाता, एक दिवस आमकां दनपारां जेवपाक बी कांयच नाशिल्लें घरा कडेन. वी वेंट हंग्री, अशें कांय ना, तशी सुद्दां आशिल्ली एक दीस. पुणून दुख्ख नाशिल्लें मनान. इतली परिस्थिती आसून मनाक दुख्ख नाशिल्लें की तेन्ना पासून ल्हानपणा पासून ध्येय आशिल्लें शिक्षण घेवप. आनी कसलेंय शिक्षण जर घेवपाक मेळटा ताजे फुडें बाकी सगळी तान भूक पळय म्हणटा तें आमी विसरले जाय. ल्हानपणांत सुद्दां तेन्ना विसरलें सामकें, कांयच ना, फक्त तें शिकप. मुर्शिदाबाद पुर्तुगेज वचूंक जाय, नैपुण्य मेळप तातूंत, शिक्षण घेवप, पुर्तुगीज शिकप, इतलेंच एक ध्येय आशिल्लें. त्याच्या मुळे आमचो विशय आठवण रावली ना. उपाशी उरलो जाल्यार कितें आठवण रावली व्हडलीशी. मुंबय वचून मागीर कशें शिक्षण केलें तुमी? मुंबय मागीर फायनान्शियल बॅकिंग कशें? व्हेरी गूड. हो एक फार म्हत्वाचो प्रस्न. मुंबय जो गेलो हांव तेन्ना म्हजे मामा मुंबय आसताले. म्हणटा माय मदर म्हणजे हांवें आपल्या भावाक म्हणजे मामाक रिक्वेस्ट केलें, प्रेमानंद बरो शिकता ताका मुंबय घेवन वच म्हणून. ताणें ओके म्हळें असो न्हू. म्हणटा हांव गेलो, मुंबय गेलो, मामा कडेन गेलो गिरगांवान, मामा कडेन रावलो. तांचो फ्लॅट धाकटो तेन्नाचे ते गिरगांवांतले ते हार्डली आनी व्हेरी बाय आतांचे प्रेझेंट स्टँडर्ड्स पळय आसात न्हू, धाकटो फ्लॅट तो. 2 मामा, तांच्यो 2 मामी, 2 बायलो, एकाक 5 भुरगीं, एकाक 6 भुरगीं, 11 भुरगीं. ते घरा म्हणजे घरातूच जात्रा कशी आसताली, समजलें ना. आनी म्हजी पर्सनालिटी म्हणजे म्हाका म्हणजे तें वाचपाक तूं झाडाची पळय पानां आसा, कॉन्सन्ट्रेशन जाय न्हय, एकाग्रता जाय, ती मेळना जाली म्हाका. पुणून अडचण आयली ना पळय. पांडुरंग शास्त्री आठवलें सांगलेशें, काम करीत जा, हाक मारीत जा, मदत तयार आहे. तशें जालें म्हजें तें. ब्रायट आशिल्लो, सदांच ब्रायट. हांव पयलो येतालो स्कुलान. SSCक सुद्दां हांवें सांगता अशें पयलो तो हांवें सांगता SSC प्रोग्रेस हायस्कूलचो कोण तरी नायक म्हणिल्लो पणजेचो, आनी दुसरो हांव आयिल्लो. तो दुसरो हांव म्हणजे आमचे शाळेंतलो पयलो, पूण गोंयान दुसरो आयिल्लो. आनी जो पळय तेन्ना आयिल्लो ते मेरीट बोर्डार आल्मेडा हायस्कूलचें म्हाजें पळय नांव घाल्लें तें आतां सुद्दां थंय आसा म्हजें मेरीट बोर्ड. आतां सुद्दां कोणी वच म्हजें नांव वाचूंक मेळटा थंय मेरीट बोर्ड आयिल्लो तें दुसरो, तें आसा थंय नांव. त्या मुळे हुशार आशिल्ल्या कारणान म्हाका स्कॉलरशीप खूब मेळपाक लागल्यो. फ्रीशीप मेळप, स्कॉलरशीप मेळप, ही स्कॉलरशीप ती खूब स्कॉलरशीप मेळप. शेवटी म्हज्या हातांत पयशे आयले. म्हणटा हांवें इमिजिएटली म्हळें पयशे जर म्हजे कडेन आसा आनी हें तर एटमॉस्फियर बरोबर ना, हांवें इमिजिएटली मलबार हिल थंय एक मानव सेवा संघ म्हणून हॉस्टेल आसता तांची चीप चॅरिटेबल टायप, म्हणून हांवें इमिजिएटली थंय शिफ्ट केलें. सो थंय रावप कॉमन, म्हणजे असो एक सिंगल रूम अशें न्हय, आमी 7-8 भुरगे एका रुमान रावताले. व्हडलो हॉल कसो थंय जेवण खाण आसतालें थंय, व्हेरी चीप वे.